भलायकी खात्यात नोकर भरतीत घोटाळो चलता ह्या विशीं आपण उक्तेपणान भासाभास करपाक तयार आसा म्हण अमित पालेकराची भलायकी मंत्र्याक चॅलेंज। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। म्हाका दिसना इंटेलिजन्स हे फक्त दोनूच तालुक्यांत आसा, एक तालुक्यान आसा तांच्या, आणि गोंयचे बाकीचे भुरगे बोणे अशें म्हाका तरी दिसना। कारण 150-156 जॉबातले 142 सुमार जॉब्स, जेन्ना 142-145 जॉब फक्त वाळपय तालुक्यान वता, तेन्ना एक खंय तरी दिसून येता की एक तर बाकीचे भुरगे बोणे, पण ते तशें ना आनी तांकांय ते खबर आसा। इट्स व्हेरी इजी टू से मॅटर इज सबज्युडिस। मॅटर इज सबज्युडिस म्हणपाक देर इज नो स्टे ग्रांटेड अगेन्स्ट जॉब स्कॅम रायट नाव। वन मोर मॅटर इज कमिंग अप टुमोरो, आणि हळूहळू हे सगळे ओपन जायत रावतले। पण सरकाराकूय खबर आसा की जे चल्ला ते चुकीचे, हे एक बिग स्कॅम आसा हेल्थ डिपार्टमेंटा, ऑल हेल्थ पोर्टफोलियोज। आणि सीएम हाजेर अजून आवाज कित्याक काडना होय प्रश्न म्हाका दिसता अजून अनआन्सर्ड आसा, कारण सीएमान हाजे बद्दल काय खंयच म्हणूंक ना। पळय, जॉब म्हणटा पळय न्ही, गव्हर्नमेंट जॉब इज अ रायट ऑफ एव्हरी सिटीजन टू टेक इट ऑन मॅरिट्स। आज गोंयच्या म्हाका दिसता ते जेन्ना आपल्याक दी म्हणटा तेन्ना तांचोय खंय तरी स्वार्थ दिसून येता। जॉब कॅन बी ओनली गिवन ऑन मॅरिट्स। ते MLA एका दिवचे, मिनिस्टराक एका दिवचे अशें खंय जावपाकच जायना। म्हणजे आनी जॉब विकपाक काडले हे दिसून येता हाजे वयल्यान। आणि प्रत्येक मिनिस्टराचो स्वार्थ म्हणजे आपल्याक जर जॉब मेळ्ळे जाल्यार आमी खुश। जॉब इज समथिंग दॅट इज अ रायट ऑफ एव्हरी गोवन अँड दे हॅव टू गेट इट ऑन मॅरिट। सो हे स्कॅम जे चलयला पळय ते खंय तरी बंद जावपाक जाय। आणि मिनिस्टरान तांच्याच तांकां घरचो हायर दिल्लो आसा, कोणाक दम आसा ते काडटा, बाकीचे ते ओगी रावता। पण सीएमाचें म्हाका एक दिसता की सीएम जर अजून ह्या गोश्टीर उलयना कित्याक, जेन्ना हेल्थ स्कॅम जे आसा पळय, हेल्थ डिपार्टमेंटार जॉब आसा ते स्कॅम इतले आमी परत परत दाखोवन सुद्दां तांचो आवाज काय ना, हाजे वयल्यान ते दिसता की ते भिता ताका आनी आपले सिटारूय भिता। कारण तांचो थंय वर्चस्व आसल्या कारणान ताजे विरुद्ध गेलो जाल्यार आपूण खंय हरत काय म्हणून तांकां ही परिस्थिती तांकां दिसून येता। पण आज गोंयकार म्हाका दिसता हे गोंयकारांक कळपाक लागला हळूहळू, आणि हायकोर्ट इज ऑल्सो टेकन कॉग्निझन्स ऑफ लॉट ऑफ मॅटर्स। पण ब्लेटंट वायलेशन आमी कालूय दाखयले, आजूय दाखयले। आज आमकां एविडन्स मेळ्ळा त्या प्रमाणे रोलार सुद्दां जी नांवां आसा कांय स्टाफांक ताणें घेतल्या, त्या रोलार इलेक्ट्रल रोलार तांची एज 47 दाखयता, 48 दाखयता। तेन्ना अशे तरेन नांवां तांची आतां घेना। वी आर कलेक्टिंग इट एज एविडन्स। वी वील सबमीट इट बिफोर एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी, including people who have filed petitions to file it before the High Court. I think it is high time law also becomes stern against these scamsters. And the Goa government jo आज म्हणटा, I am making a bold statement that they are scamsters. It's an absolute biggest scam of the country in terms of job. आज challenge करता, तुम्ही forum decide करा, जागो decide करा. I am ready for a public debate on this. With evidence I will show you how the scam is going on. आणि जर तुमकां दिसता की तुमचे जर सगळें सारकें आसा जाल्यार कम फॉरवर्ड, लेट्स गो फॉर अ डिबेट ऑन द जॉब स्कॅम इन हेल्थ डिपार्टमेंट। आज म्हजे कडेन वेगळ्या तरेन आनीक प्रूफ आयिल्ले आसा। हळूहळू आमी ते सगळे एकठांय करता। वी आर कोलेक्टिंग एवरीथिंग दॅट कुड बी पॉसिबली एबल टू प्रूव, अँड इट इज एविडंट फ्रॉम दिस डॉक्युमेंट्स that health डिपार्टमेंटाच्या अंडर पोर्टफोलियो अंडर जे जॉब आसा ते स्कॅमा अंडर गेल्ले आसा। तेन्ना प्लीज एक्सेप्ट माय चॅलेंज, हेल्थ मिनिस्टर, and decide the time and place of your convenience. I am ready and open for a public debate.